गीत घेऊया पेज नंबर 4 A8. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या मोगाळ बापान आमकां मोगान आपल्या रुपाची रोचली आनी शीम आनी मेर नासतना आमचो मोग केलो. पूण आमी सगळीं आमच्या वाद्याची जावन पातक करून देवाच्या मोगा आड आमी गेल्या. आमचो देव मोगाळ तो आमकां सदांच बोगसूंक तयार हें आमी भावार्थान मानून घेवंक गरज आनी सगळ्यांनी पुर्णजीवन जेजूचेर विस्वास ठेवून पातकांचे बोगसणे मागून जिवीत बदलूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आयज मिसाच्या किरीत इंतेसा पासत मागुया. आपलो बर्थडे समारंभांव तशेंच देवाक दिनवासूंक मीस भेटयला शेल्डन परेरा. तशेंच बरे भलायकी पासत मागूंक बॉस्को नाझरेत आनी मीस भेटयला. आनी आमच्या संपून गेल्या भावा डॉमिनीक पासत मागुया देवान ताका ताच्या आत्म्याचेर सूख शांती फाव करूंक आनी दूख जालेल्या कुटुंबांक फावो ती बुजवण दिवंक हे मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. नमस्कार करता आमी तुका बीन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका
संगाती देव बापाचे मोहिमेत जेसू ख्रिस्त एकलाच तो पावील एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, हे पास्ट परबेंत आमचे ओसोकतायेक तुवें आमकां घोटायेचें वखद दिलाय आनी आत्मीक मानपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशालबरीत स्वतंत्र भुरगीं केलाय. तर आमकां तुज्या सर्गीच्या देण्यांनी अदीक भर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार सपूर्णायेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. धर्मदूतांच्या इतिहासा वयलें वाचप. 50व्या दिसाचे पोरवे सोमियार पेद्रून जिदेवांक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाचें आख्खें घराणें थीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकून तांकां ओड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदूतांक तांणी म्हणलें, भावानो, आमी कितें कोचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बोदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसणें जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिणगेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचेर उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. साबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड बोल्ला म्हणुया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड बोला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची नीत आनी प्रामाणीकपण हीं दोनी ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोड बोल्ला. साबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड बोला. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोल्याच्या कालार दाणो दितलो. साबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड बोला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. साबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड बोला. उडगार. सर्वेस्पराक सवय
सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडोव घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावळी न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोणी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आजून बापासोची चोडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणें सोम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या दुखांत कोश्टांत आमी रडटाव, निराशी जाता. क्रिस्ती जिवीत रडपाचें दुखी जिवीत न्हय, पूण बोरवाशाचें. मोग दुखां गळयता. आमच्या गोच्यांच्या लागशिल्ल्या मनशाचें मरण दूख हाडटा. मरण दोळ्यांत दुखां हाडटा, पूण जेजूचें पुनर्जिवनपण दोळ्यांत बोरवासो पळोवंक आवंडेता. आमची गोडची आनी मोगाची मोडटात तेन्ना तांकां बापाच्या हातांत घालून समर्पण करूंक मरणांतल्यान नवें सासणीक जिवीत आसा तें भावार्थान मानून घेवंक वावरूंक जाय. आमी पुनर्जिवन जेजूचेर विस्वास दिवन ताचो मोग करूंक पातकांचे बोगसणे मागून जिवीत बदलूंक कितें करूंक जाय. मोग हें उतर तिनूच लेतरांचें, पूण आमकां जाय तें शिकयता. म्हणल्यार मागणें. आमी पुनर्जिवन जेजूचेर विस्वास ठेवून आमच्या पातकांचे बोगसणे मागतलो जाल्यार आमकां मागण्याची गरज. भाग्योन जुआंव आपल्या पयले चिटींत ओवेसवर 2 वळ 1 ते 5 अशें म्हणटा, कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती कोत्तलो आमकां एकलो शारथी आसा, तो जेजू. मागण्या वरवीं आमी देवा लागीं सरता. आमच्या मोगाची गांठ ओदीक तीर कोत्ता. मनीस पातकान पडटा तेन्ना आमी ताचे खातीर मागूंक जाय. ताणें आपलें जिवीत बदलून देवाचेर विस्वास दिवंक. आसा गाय आमचे लागीं वेळ देवाक दिवंक, ताचो मोग करूंक, आमचो भावार्थ तिरावंक. म्हणल्यार अस्मिताय. आमी आमची अस्मिताय ओळखून घेवंक जाय.
जेन्ना आमी आमची अस्मिताय म्हणल्यार आयडेंटिटीज ओळखून घेता आमचे भितर आमी सोदता तेन्ना जाणो जावंक पावता आमी चुकल्या आमी देवा आड पातक केलां आमी आमची अस्मिताय ओळखून घेवन देवा कडल्यान पातकांचे बोगसणे मागून देवाचेर भावार्थ तिरावंक गरज केन्ना केन्ना गरब्यांत म्हजें जिवीत जावंक ना मोगाचें आनी मागण्याचें जायते फावटी घडये हांव गर्वान जियेलां दुसऱ्यांक आदार दिवंक ना आनी आदी आमी जेन्ना ह्या चुकीचे बोगसणे मागता आनी कुंबसाराच्या संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत बदलता तेन्ना आमी जेजू भाशेन जेजूच्या शिसां भाशेन आमचो भावार्थ पुनर्जिवंत जेजूचेर तिरावंक पावता जी म्हणल्यार गूण देवान आमकां जायत्या गुणांनी भरल्यांत आनी हे गूण वापरून ताचो मोग करूंक आनी होच मोग आमी आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं दुसऱ्यांक भियेनासतना परगटूंक आसांव आमी तयार तर आयज पुनर्जिवन जेजूक परगटूंक वायटा आड निशेध मारूंक आनी वायट सोडूंक जेजूचेर भावार्थ तिरावंक दर एकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुत्सारा देवा तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कणवाळायेन आयकून घे ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. गीत घेवया पेज नंबर 46 C43. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान खणवाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वरत्या दबाज्यान आमी कोच्ची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली, तोच तो दुलोप निरोपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो, आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povin, 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 tabarato, sorvis mordo, sorgani, sosola, dusha voi bova, ut sorgi duka soi soi, ut sorgi duka soi soi, ut sorgi duka soi soi, sorves paraci lavi, jeda taka soi, ut sorgi duka soi soi, ut sorgi duka soi soi, ut sorgi duka soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागिवून जुजे बागिवून दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान येवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान येवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं साचलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो खोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 69 D40. Favor nas
kurmas somor pita nevamendro aponsata amamunsha kaungdita Jesu vekituye atmaduka kiungrata Jesu vekituye atmaduka kiungrata प्रार्थुया. सोर पदवीदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, पवित्र स्नानांत एक उमोलीक देणें तुवें आमकां फावो केलाय. तुजीच भुरगीं आमकां करून तुजो मायेमोग आमकां चाखूंक दिलोय. तर आतां आमची काळजां स्वर्गार तुजें सूख भोगूंक तयार कर हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागतां. धोरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात. पुनर्जीवन जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार सोय सोय सर्वेस्पराक. गीत घेवया. पेज नंबर 141 K6.